Congress and Arogya Expo, the response has been really very fantastic. म्हणजे म्हाका दिसता मिनिमम म्हाका दिसता 25 ते 30,000 लोक तरी नक्कीच आयले या आणि बेसिकली प्रत्येक स्टॉलाचे एक वेगळे महत्व आसा. भायल्यानय बी कंपनीज आयल्या आणि वन गुड थिंग दॅट हॅज हॅपन्ड इज ओनली आयुर्वेदा हॅज बीन प्रोजेक्टेड. म्हणजे हातून मिक्स काय हे ना, दुसरे खंयचे स्टॉल्स अलाउड केल्ले ना आणि आमचे स्पेशली गोवन स्टार्टअप्स जे आसा तांकां स्पेशल म्हणजे एक कॉम्प्लिमेंटरी स्टॉल्स दिल्ले आसा. ताजे खातीर हे वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन जे आसा किंवा गोवा गव्हर्मेंट आसा तांचो हातभार आसा आणि ताजे खातीर वी आर रियली व्हेरी ग्रेटफूल अबाउट इट. एंड स्पेशली अबाउट द स्टॉल सांगपाचें म्हणल्यार बेसिकली इट इज अबाउट आयुर्वेदा मेडिसीन, डिफरंट टायप्स ऑफ अप्रोचीस टू द प्रॅक्टीस, वेलनेस, मागीर वेगवेगळे स्पेशलायझेशन्स जे आसा जशें भायर तुमी पळयता आय चेकअपाची बस उबी आसा, तशेंच वेगवेगळे ट्रिटमेंट्स अवेलेबल आसा. लोक हांगा नाडी परीक्षा करता, पेन रिलीफ मॅनेजमेंटाक लोक येता आणि प्रत्येक वेलनेस सेंटर आसूं हॉस्पिटल जर उबें करतली जाल्यार ताजे खातीर कितें प्रोडक्ट्स जाय किंवा कितें सेटअप जाय हाजे बी स्टॉल्स हांगा आसा. आणि आमकां स्पेसिफिकली उर्जा वेलनेस सेंटर वी आर बेस्ड इन पॅनजीम एंड मारगांव ऑल्सो. सो आमकां स्पेसिफिकली रीच जावपाक म्हणजे खुबशे गोंयकारांक सुद्दां नॉर्थ सायडीन स्पेसिफिकली खबर नाशिल्लें, भायल्या लोकांक खबर नाशिल्लें तांचे कडेन आमकां म्हणजे एक वी कूड हॅव अ डायलॉग. आणि बायर सेलर मीट आशिल्ली एज अ पार्ट ऑफ दीस एक्सपो. सो बायर सेलर मिटान आमी आमचे इन्व्हेस्टर्सां कडेन उलोवपाक शकली. आमचे वेलनेस कॉन्सेप्ट आसूं किंवा आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट आसूं, मेडिसीन कॉन्सेप्ट आसूं हे आमी तांचे कडेन पावोवपाक शकली. सो इट वॉज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी इन डिफरंट पर्स्पेक्टिव्स. सो आमी हांवें तर सदांच पळयलां की तुमी सदांच आयुर्वेदा प्रमोट करपाक गोंयांत आसतात सदांच. So your expo Congress, how it has been for you, especially when you talk about promoting Ayurveda in Goa? So promoting Ayurveda in Goa, as our CM Dr. Pramod Sawant and Goa government is heading towards promoting Goa state as a wellness destination or as a medical destination. So I feel this expo is going to give a great boost to this concept. And specifically as far as Ayurveda is concerned, as I said, आमचे जे पूर्ण गोंयचे दोतोर आशिल्ले ते आज एका ह्या प्लॅटफॉर्मार एकठांय जाले